काणी हिशे बाजाराचो रिच्ची बरयणार स्टॅन गेरा मुल्की सादारपण रोहन आडकाबारे. गांवांत वाणिज्य शास्त्रांत सनद जोडून मुंबय पावुल्ल्या जॉनाक तुरंत केंद्र सरकाराच्या खाण्याच्या खात्यांत नोकरी मेळटना भंगाराचें पदक लभिल्लो अनुभव जाल्लो. नशीब तुजें म्हूण जायत्यांनी ताची पाड तपडिल्ली. कल्याणाच्या एका खोटरेंत निवास आनी VT लागसारच्या बलड एस्टेटांत दफ्तर. कुर्लांत या आसपास एक फ्लॅट घेतच काजार जाय म्हूण ताणें आलोचन केल्ली तरी ताचें सपन बेगीनच जारी जावचे बरी ताका भोगलें ना. ताची उरोवणी आनी फ्लॅटाच्या बजेटी मदलो अंतर ताचें काळीज अस्कत करतालो. ताचे कॉलेजीचे हेर सांगाती गल्फ राष्ट्रांक उबोवन 2-3 वर्सां भितर गांवांत घरां बांदून ह्या फ्लॅटांक घेवन गद्दाळ्यान काजार जाल्ले. तो मुंबय शहराच्या दिसपटे रोदांत संपटाल्लो. यांत्रीक वर्गाची एक निरंतर धांवणी, एक असहायक जिणी. गल्फाच्या आकर्शणाक वळख जावन ताणें पासपोर्ट करून थोडी संदर्शनां दिल्लीं. ताणें आशेल्लें आपोवणें आयिल्लें ना. मती भितरल्या संघर्शणांत म्हयने उबोवन वेताना VT रेल्वे स्टेशनांत एका सांजेर च्या पियेतना ताच्या गांवचो रिच्ची ताचे नदरेक सांपडलो. माद्रींच्या इस्कॉलांत शिकतना पयले क्लासींत 3रे क्लासी पर्यंत रिच्ची तसो क्लासमेट. 3रे क्लासीन फेल जावन उपरांत खंयचे क्लासीन कितले फावटी रिच्ची 2.5 वर्सां बसलो म्हूण जॉना लागीं माहीत नातल्ली. जॉनाचें डिग्रीचें शिकप आखेर जाताना रिच्ची 8वे पर्यंत पावला म्हूण ताणें आयकल्लें. कसो आसा रिच्ची? जॉनान ताका लागीं आपूण चायेचो सत्कार दिल्लो. 3 म्हयने जाले सारकें काम ना. रिच्ची लागीं उमेद नातल्ली. कितले पर्यंत शिकलाय? जॉनाक आपलो अहंभाव रुसलो. 8वेंत 2 फावटी फेल जातस पप्पान मुखार शिकचें नाका म्हळें. रिच्चीन चायेचो घोट घेतलो. मुंबय खंयसर वस्ती करताय? कर्साक कितें करताय? जॉनान कृतक हुस्को दाखयलो. बायकला लागसारच्या सामुहीक क्लबांत वस्ती मेळ्ळ्या. कर्साक सकाळींचें दिसाळें वितरण करनासा. सुक्या उतरांनी म्हणालो रिच्ची. सेंट्रल रेल्वेचो एक 2nd क्लास पास आसा. वेळ पाशार करूंक तवळ ठाणे स्टेशनांत हांव VT म्हणसर पाटी मुखार पैण करचें. अशें करतना गांवच्या जायत्यांची मिलागत जाल्ली आसा. तुज्या वळखीर एक बरें काम आसल्यार सांगशी गी. जिणयेंत वयर ये तर मनशाक एक व्याप्त अदीक गरजेची. जॉनान रिच्चीच्या खांद्यार हात घालो. तितलेंच फावना. व्याप्तेंत तरबेती आसा म्हूण दाखोवंक सनद गरजेची. तुज्या लागीं कसली सनद आसा? एक सादी तांत्रीक सर्टिफिकेट तरी आसा? रिच्चीचो स्पिरीट संपूर्ण निसराल्लो. अमेरिकाच्या वॉरन बफेताचें नांव आयकलां? जॉनान रिच्चीची नकलां केली. ना. रिच्चीन असहायकपणी तकली हालयली. संवसाराच्या अत्यधीक गिरेस्तां पैकी एकलो हांसलो जॉना. ताणें ताची जिणी सकाळींचे पेपर वितरण करून सुरवात केल्ली. उपरांत हिश्यांच्या बाजारांत बंडवाळ घालन पयशांच्या संवसारांत कोणेय सपनेवंक सकनासच्या उंचायेक पावलो. वैगी रिच्ची कुतूहल भरीत जाल्लो. दिसाळें डिलिव्हरी करताय जाल्ल्यान तुवें ताचे वाटेन चलोवंक शिकचें बरें. जॉनान पयशिल्ल्यान लागींसरच्या ट्रेनीचेर नदर सरयली. खुशालायक मक्कार केलें म्हण बेजार करिनाका. हे म्हजें दफ्तराचें टेलिफोन नंबर. वेळ मेळटना फोन कर. रिच्ची तावन अलग जाल्लो जॉन आपले रेलगाडये तेवशेन धांवलो. गल्फान गोलच्या परन्या सांगात्यांची उन्नती पळोवन निराशच्या जॉनाक आपणापरासर लाचार आसच्या रिच्चीक देखताना एका थराची धादोसकाय भोगल्ली. ताचें स्थान चिंच्या तितलें कीळ न्हय म्हणच्या हुरुपान तो प्रेरीत जाल्लो.
ह्या मिलाग्या उपरांत जायते म्हयने जॉनान रिच्चीचो संपर्क केलो ना. 8 म्हयन्या उपरांत एका दनपारां रिच्चीचें टेलिफोन आयलें. कसो आसाय तूं? तुजी खबर ना? आजून पेपरां वितरण करताय की या दुसरें काम सोदलाय? जॉनान तुकलायलें. सकाळींचें पेपर घालचें काम चालू आसा, रिच्चीन जाप दिल्ली. सांगताच मेहता एसोसिएट्सांत चपरासीची नोकरी मेळ्ळ्या. कोण मेहता एसोसिएट्स? तो स्टॉक ब्रोकर. जॉनाक त्या कंपने विशीं माहीत आसली. मेहता एसोसिएट्सांत रिगोन म्हज्या बऱ्या दिसांची खुणां झळकूंक लागल्यान रिच्चीच्या स्वरांत संतोष उमाळतलो. तें कशें? आतां गंभीर जावची सर्ती जॉनाची. पेपर वितरण करच्या कामांत फाटल्या 1 वर्सांत हांवें 5,000 रुपयांची उरवणी केल्ली. रिच्चीन विवर दिलो. ताचे हांवें बाजारांत हिशे घेतले. फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर म्हज्या हिशांचें मोल 50,000 पावलां. नशीब तुजें. आज हांव बिजी आसां, आनीक फावटी फोन कर. जॉनाचो ताळो चुकल्लो. रिसिवर सकला दवरतना ताच्या मुखामळाचेर खंतीची छाया आवरत जाली. 8वे फेल रिच्चीन आपले 5,000 6 म्हयन्यां भितर 50,000 जावन परिवर्तीत केले. जॉनाक आपल्या असाकतेचो कांटाळो आयलो. आपूण वेळ व्यर्थ करनासा. आपलें शिकप आनी बुदवंतकायेचो संपूर्ण उपयोग आजून जावंक ना. प्रयत्न केले तर गल्फाक वेच्या प्रास देशा भितर बसून चड कमाई करूंक साध्य आसा. रिच्चीचें साधन ताका मार्गदर्शक दिसलें. ताका परत रिच्चीचें फोन आयलें ना. पौशा हिशे बाजारांत फेरगो जोडून तो अति उंचायेक पावला म्हूण तो समजलो. पाटी फुडें चिंतेनासतना तो कार्यनिरत जालो. ताचे लागीं बँकांत 1 लाखा प्रास मातशें चड दुडवाची उरवणी आसली. एका हिशे दलालाच्या मजतेन ताणें आपलो दुडू हिशे बाजारांत घालो. वयर सकयल उमाळच्या हिशे बाजारांत जॉन जायतें खेळ्ळो. घेवचें आनी विकच्या वहिवाटांत तो संपूर्ण मेतेर जालो. थोडे फावटी ताच्या 1 लाख हिशांचें मोल 1.5 लाखांक पावलें तर एका कराळ दिसा 50,000 देंवलें. वर्सां पशार जालीं तरी अपेक्षिल्लो मुनाफो फावो जालो ना. रिच्ची लागीं संपर्क करूंक तो प्रेरीत जावन 2 फावटी ताणें मेहता एसोसिएट्साच्या दफ्तराक फोन केल्लें. रिच्चीक कामाचेर भायर धाडला म्हणची जाप मेळिल्ली. क्रमेण ताच्या चिंतनांतावन रिच्ची निसरून गेलो. जॉन ताका विसरालो. आपली आर्थीक स्थिती सुदरता पर्यंत काजार जावचो ना म्हूण ताणें निचेव केल्लो. म्हयन्याच्या पागांत दिसपटी जिणी चलताली. हिशांच्या धंद्यांत किरणां फांकली नात. तो मुंबय पावून 10 वर्सां पशार जाताना गांवांत आसची ताची आवय सरली. तो कॉलेजीन शिकतना बापूय देवादीन जाल्लो. आवयच्या मरणा उपरांत तो वेगी गांवाक गेलो ना. ताची प्राय 40 भरतना ताणें कुर्लांत एका कुडाची खोटरी घेतली आनी काजाराचें येवजन गेलें. सैरीक सोदून जॉन 10 वर्सां उपरांत गांवाक पावलो. एका सैरिकेच्या माल्यासंगी शॉपिंग मॉलाच्या कॉफी शॉपांत बसून आसतना औचित्य रिच्ची झळकलो. तो म्हज्या वळखीच्या रिच्ची बरें दिसता. जॉन भेटोंक आतुरीत जालो. तुका ताची वळख आसा? हांकरेलो सैरिकेचो मालो. तो व्हडलो मनीस. हिशे बाजारांत तो नांव हार्दीक. तितलेंच न्ही, रियल एस्टेटीन हात घाला. निर्माण शेतांत करोडांनी खेळटा. शिपिंग कंपनी आसा. ऊंच मट्टाचें रेस्टॉरंट उक्तें केलां. तुका कशी ताची वळख? सैरीक मल्याच्या सवालाक जाप दिनासतना रिच्ची फाटल्यान जॉन धांवलो. लिफ्टांत प्रवेश जावन तो रिच्ची हुजरी उबो जालो. हे जॉन! रिच्चीन ताची वळख धरली. तुका मेळून संतोश जालो. व्हडलो मनीस जालाय म्हण आयकलें. जॉनान तेंपी गिळ्ळी. व्हडलो एकलोच तो देव.
हसलो रिच्ची. थोड्या पुष्कळ गजाली संगी ते कार पार्काक पावले. मर्सिडिसा बगलेन उबें जाताना जॉनाची अंतर्मळां उडली. तुका हांव घरा पर्यंत पावयतां, दयेकर भितर बस. जापेक राखनासतना रिच्चीन चालकाची बसका घेतली. तुका खंय म्हणसर सोडूं? जॉनान आपलो विळास सांगलो. सैरिगेच्या माल्याक कॉफी शॉपान सोडून आयला म्हूण जॉनाक उडास आयलो तरी फिकीर करिनासतना ताणें रिच्चीचें आव्हान स्विकार केलें. तळ्यांतले उदक गरमेक सुकोवन गेल्ल्या परी ताची चिंतना करपाली. फकत एक सवाल तान लागल्या जिन्सी ताका दोसलें. 8वी फेल रिच्ची इतलो गिरेस्त कसो जालो? वॉरन बफेता बरी हाणें हिशा बाजारांत व्हडलो तीर मारलो, तर शिकपी जावन आपूण फाटीं उरलो. कार मुखार धांवलें. रिच्चीच्या बगलेन बसून आसच्या जॉनाक कशें विचारचें म्हूण सुचतालें ना. म्हजी जिणी कशी बदलाली म्हूण तूं चिंतून आसाय? म्हजी जिणी कशी बदलाली म्हूण तूं चिंतून आसाय? ताची चिंतना वाचयल्ल्या जिन्सी रिच्ची विशयाक आयलो. हांव आयकूंक तयार आसां. जॉनान तकली हलयली. तुवें उल्लेख करता पर्यंत वॉरन बफेत कोण म्हूण म्हाका निजायकी कळीत नातलें. रिच्चीन हॉर्न मारलें. त्या दिसा उपरांत ह्या महान मनशा विशीं हांवें जायतें वाचलें आनी अध्ययन केलें. ताचे परी जावंक प्रेरीत जावन हिशा बाजाराक सारकें समजोवंक हांवें कोणाचे हातपांय धरन मेहता एसोसिएट्स म्हणच्या स्टॉक ब्रोकराच्या दफ्तरांत कामाक रिगलो. आयकोन परकोन हिशे वहिवाटाची म्हाका इल्लीशी माहीत लाभली आनी हांवें म्हजी सर्व उरवणी हिशे बाजारांत बंडवळ जावन घाली. फकत 5,000 बंडवळ घालून तूं ह्या उंचायेक पावलोय? जॉनाक पातयेवंक कश्ट मारले. हिशांच्या बाजारांत कसले उपाव वापरतात ते हांव मेहता एसोसिएट्सान शिकलो. ताणें आपली नदर रस्त्यार केंद्रीकृत केली. पयशांचो वाळो कठीण आसून रिणाचें वजन उणें आसच्या कंपन्याचे हिशे घेवचे हांवें समंजस म्हूण चिंतलें. वहिवाटांत पातळ आसच्यो कंपन्यो अलग करून व्यापारांत सोबच्या कंपन्याचे हिशे विंचले. तशें तूं यशस्वी जालोय? जॉन दरवडलो. त्या उपावांत म्हाका यशस्वी लाभली ना. रिच्चीन सिग्नलाचेर ब्रेक मारली. एका काळार म्हजे 5,000 उरवणी हिशांत घालून हांवें 50,000 केल्ले. तवळ चड पयशे करूंक म्हज्या मतींत आबलेस उदेलो. हांवें सर्व 50,000 एका एअरलायन कंपनीचेर घाले. 6 म्हयन्यांनी म्हज्या हिशांचें मोल 2 लाखांक पावलें. तें आनीकय चडतलें म्हूण हांव बरवसलो. पूण एका दुरंत घडये एअरलायनाचें विमान दुर्घटनाक वळख जालें. एका दिसा भितर म्हज्या हिशांचें मोल फाटीं 50,000 देंवलें. तवळ एक संगत हांव शिकलो. केदाळे सर उदडू 1-2 कंपन्याचेर घालचें पिशेंपण. 6 तावन 16 पर्यंत कंपन्यो विंचून हिशे घेजय. एका वाटेन मोल देंवतना दुसऱ्या वाटेन मोल चडतलें. चड कंपनीचेर बंडवळ घालचोय पिशेंपण. हिशांचेर घालचो दुडू वेगवेगळ्या कंपनीचेर विभाजीत जाय. पूण चड कंपन्यो विंचून बंडवळ चिल्लार जावंक नजो. म्हज्या मतेक हें गेलें ना. जॉनान माथें खोरपिलें. हांव 30-40 कंपनीचे हिशे घेवन चलवालो. म्हजो दुडू वाडलो ना. जावं येत तूं. तितलेंच न्ही. रिच्चीन एक्सेलरेटर दामलें. हांवें विविध प्रमुख कंपनीची चलीत सरासरी माप काडलें. फाटल्या 12 म्हयन्यांनी खंयच्या वखदां वयर वेता आनी केदाळा सेकला वेता म्हणच्या चरित्रेचेर निगा दवरली. चलीत सरासरीची नक्षा आनी गतिविधी समजून हिशे घेतले आनी विकले. ह्या विशीं म्हाका कितें जाणवाय नातल्ली. जॉन ओपलो. तर मेहता एसोसिएट्सांत वेगवेगळी तंत्रां शिकून तूं हिशे बाजारांत जिखलोय आनी गिरेस्त जालोय.
सत सांगो रिच्चीन लांब श्वास घेतलो. खरें सांगचें तर म्हजीं कसलींच विधानां चल्लीं नात, तंत्रां फलसालीं नात आनी उपाव म्हाका गिरेस्त करूंक शकले नात. तर तूं गिरेस्त कसो जालोय? जॉनाक मिस्तेर समजलो ना. हिशे बाजारांत दुडू आमी सपनमच्या वरी हिशे बाजारांत दुडू आमी सपनमच्या वरी हिशे बाजारांत दुडू आमी सपनेच्या बरी वाडाना. रिच्चीन आपलो अनुभव उसारलो. सामान्य जावन हजारांनी खेळटले, हजारांचेर उरतात. लाखांनी खेळटले, लाखांनी जोडतात आनी करोडांनी खेळटले, करोडांनी पाटी काडटात. नशिबाच्या खेळांत एका भागी घडये एक दोग असाधारण मापान जिखूंक शकल्यात आसतले. घडीभर जॉनाक कितें उलोवचें म्हूण सुस्तालें ना. तशें दर्यांत भरती येतना ल्हान तारवाय उंचायार झळकतात. जुगाऱ्यांत सदां होगडावचो मोरकी औचित्य फेरगो आरयतना बुदवंता बरें दिसता. रिच्चीन आपलें कार उजव्याक गुंडायलें. हांव 8वी फेल तरी वॉरन बफेताचो रिटर्न ऑन इक्विटी अर्थ कर्ण हिशांचें मोल पारखुचो खेळ कश्टांनी समजलो. पूण हो खेळ अभ्यासांत रुजू करचें समजल्या तितलें सलीस न्हय. ही सतां केदाळां म्हज्या मतींत निगंट जाली तवळ हांवें हिशांचेर गेल्लो सर्व भंडवळ फाटीं काडलो आनी समाधानाचो श्वास सोडलो. तुज्या यशस्वीचो गूट तुवें म्हाका आजून सांगलो नाय, विरारायन म्हणालो जॉना. म्हाका हिशे बाजारांत पयशे करूंक दिसली एकच वाट. रिच्चीन आपलें कार रस्त्याच्या कुशीक हाडून ब्रेक घाली. 8 वर्सां आदीं हांवें गल्फाक येवन हिशे दलाली आनी हिशांचेर भविश्य सांगची ल्हान कंपनी आरंभ केली. आज अंतरजाळार म्हजें कारभार चलता. लोक तुका पाती येता? आजापलो जॉन. कित्याक? तूं हिशांचें भविश्य सांगून ज्ञानीचें नटन करतल्यांक पातये नाय? हांसलो रिच्ची. स्वापातयेणी नासतना आपणाचो दुडू हेरांच्या सलांचेर आदारीत जावन बंडवाळ घालतल्यांचो संको ह्या संवसारांत दराबस्त आसा. खंयचे उपाव वापरन हांव हिशे बाजारांत चलवलो, तेंच तंत्रां उपयोग करन हांव लोकांक खंयचे हशे केदाळा घे जाय आनी केदाळा विकी जाय म्हूण सलाह दिवन आसा. तांकां सपनां पळोवच्यान खुशी आनी हांव पयशे मेजच्यान धादोशी. तुजो उपकार कसो बावडोचो म्हूण म्हाका समजना. रिच्ची गंभीर जालो. हांवें कसलो उपकार केला तुका? एका काळार आपणे ताची नकलां केल्ली म्हूण चिंतना जॉनाक लज भोगली. एका प्रत्येक कारणा निमती जिणयेंत हांवें तुका विसरूंक फावो न्हय. कित्याक जाणाय? रिच्ची भावूक जालो. जायत्या वर्सां आदीं मुंबयच्या वीटी स्टेशनांत तुवें अमेरिकेच्या वॉरन बफेताचें नांव उल्लेख करूंक नातल्लें तर भौशा हांव आजून मुंबयंत घराघरांनी दिसाळें वांटून जिणी सरता आसलो.